तुका काम मेळ्ळ्या बरो न्हू हांवें आंगवण केलें थँक्यू काम मेळ्ळी न्हू तुका पयलीं बाब तुगे आमी आंगवण हारी करया कित्याक आंगवण हांवें केलोली पयलीं आंगवण हारी करया देव बरें करूं एक म्हाका आंगवण कितें मुखेल हांवें आंगवण कितें म्हूण केलो जाण तूं तुका तरी काम मेळ्ळें जाल्यार मडगांव केटीसी कोसा ओल्ड गोवा तो दिमियान चलोन वयतो म्हूण हांवें दिमियान चलोन वचपाचें मागीर हांवें आंगवण केलें न्हू काम तुका मेळोंक जाय म्हणून अरे आंगवण करता तूं आनी हांवें हारी करपाचें काम तुका जाय म्हाका जाय आहलो न्हू म्हाका खंय जाय आहलोले अरे कामा म्हणजे तूं काम सांगत तुका काम कितें काम कितें काम काम जबर ना रे होय. व्हडले असो कसलाचे बसोन हे कितें म्हणटा तो पिवन काम करता आसूं आयज काल काम मेळोन मातशें हें जाता पूण काम मेळ्ळें मरे पयलीं पयशा विचारनाका पागराचें पात्रांक विचारलें पात्रांक म्हणलें पगार कितें दितलो होय. तो म्हणून लागलो तुका कोण 5 म्हयन्या 5,000 दिता म्हणजे 5 म्हयने पासून बरें म्हयन्या 5,000 म्हयन्याक 5,000 येस 5 म्हयने पासून बरें. आनी मागीर म्हणून लागलो 9 म्हयने जाले की ना होय तुका 10,000 बरें आहा मरे बरें आहा मागीर आतां तूं म्हयने 9 म्हयने जाले म्हणटकीर 10,000 होय बरें आहा मागीर तूं कामाक येता सांगता कामाला होय मागीर तुवें कितें सांगिल्लें आमी पात्रांव सांगिला 5 म्हयन्याक होय. म्हयन्या 5,000 होय. 9 म्हयन्यांनी 10,000 10,000 आमी सोमतो 9 म्हयन्यांनी अरे 9 म्हयने म्हणल्यार काम रावता तिका अरे हिंग भुरगीं रावना मरे 9 म्हयने म्हणल्यार 5 कोणट्याली बरें जाय अरे पूण 10,000 काडटले हांव 5,000 कितें वचो कामाक सांग म्हाका तें कॅल्क्युलेशन म्हणटा तें आसूं जाय न्हू लायफांत एक सांग कित्या कामाक चिंतलो तुका देव बरें करूं तुवें म्हाका आंतोनी बागराबोले आमी म्हणटा ते एकमेका अशें पावता होय तुवें म्हाका आंतोनी बागराबोले कामां दवरलेलो आंतोनी बागरागे मरे काम बरें तेजो कास्तीक ना सोफा पुसपाचें देर पुसपाचें कदेल पुसपाची इतलें काम तेगेलें म्हणल्यार आंतोनी बागरागे मरे उतर एकदम बरी होय आंतोनी बागार म्हाका आपयन येयलो आनी चोय जेवण म्हणूंक लागलो जायतो लोक बाडो जेवणां 5-6 जाता हांवें म्हणलें वय आंतोनी बागार चोय म्हणूंक लागलो जेवण पेड्डे कोन्ना सारकें होय आपण जेवण जालो आनी आपल्यागे तो जेवण उरलें जाल्यार आपल्यागे उत्त तें जेवण म्हणूंक लागलो आपल्यागे सुण्यांनी व्हेरी गुड जेवण पिडे करूं होय पूण जेवण पेड्डे कोन्ना हांवें म्हणलें सारकें आंतोनी बागार होय आतां काल कितें जालें आंतोनी बागार मरे जेयलो आंतोनी बागार जेयन जातकीर आंतोनी बागारालें जेवण उरलें मागीर हांवें पेड्डे गेलो ना हांवें आंतोनी बागरागे उरलो तें जेवण काडलें सुण्यांनी दिलें मागीर सुणें जेयलें मागीर सुण जेवण जातकीर परतून जेवण उरलें हांवें पेड्डे केलो ना हांवें जेवण काडलें फ्रिजीन दवरलें रातीपा गरम केलें आनी आंतोनी बागरा दिलें सुण्याचें जेवण आंतोनी बाकरा जेवण पळय कितें जाता बाकार कोणालो सुण्यालो सुणे कोणाले बाकार मागीर दोगांयनी एकमुखागे खायलें कितें जालें एकमुखा लेवान खायलें आनी आंतोनी बाकार उगी रावलो पाड म्हणलो बाकार दिना आनी हाली सांगिला तुमी तरी पागार बीन आसतना धालो हांव जाल्यार कांचो वाजोवन ताकासलो सुण्याक घेवन तूं बाकरा हावयता बरें तें सोड तुगे पयर चेडवागे बड्डे आहलो ती जाली मरे सेलेब्रेट केली तूं आनी उगडास नाका कित्याक बायलांचे कितें मुकोर जाणा दुसरी शेजार सेलेब्रेट करता आपूण सेलेब्रेट अरे बायलेन केसो खूब जावं केला कितके चेडवागे बड्डे आमकां केक जायच व्हडली केक होय अरे काजराची गुंतवयलो ना 2-3 माडयां केक हाडटा काटोवताय आनी आतां असो कुर्त सवण्या मातशें हाताय आनी आख्खी केक पिड्यार करता होय हांवें म्हळ्यार बेकार पडत केक बेक कांय नाका होय ना केक नाका काट करूं नाका केक आनी हे म्हारगायेचे केक बेक बरी मारत पड रे कोता येता कोताय ना होय हांवें कितें केलें डॉमिनोजो फोन मारलो आनी सोमतो पिझ्झा ऑर्डर म्हारगाय लागो होय पिझ्झा ऑर्डर केलो तो कातलो आनी नाका तो कातलो तुमी काल घ्या म्हळ्यार बड्डे सेलेब्रेट पयर सायबीण जाल्या होय सायबीणी कसो प्रॉब्लेम केलो सायबीण पासून जास्ती मरे तुका सांगला हे म्हारगायेचे न्हू बरी मारत पडटा कॉम्पिटिशन म्हणे सायबीण होय मुगे बाय सांगता सायबीणी पुलाव करून जायच म्हणून आमगे गरज ना आमगे माय म्हणे चण करताली सायबीण चण काडी आनी ना म्हणला शेजऱ्या म्हणला पयर बिरयानी केली होय होय मागीर तो कितें पिश्टू केला आमी पुलाव करूंकूच जाय आतां एक लोकांक मागीर तेणी गारयता इश्टो व्हरोन दिला तो इश्टो न्हू रे हाताय तो इश्टू हाताय तो ना म्हाका इश्टो कितें तो तें अर्दी कुकूम आयले तांकां दिवपाक हाताय तो आनी होय बायलेक प्रॉब्लेम आय सारकी तेंच कोता तें पुलाव जायच म्हणला पुलाव जाय न्हू दिवपाक होय होय एक काम कर म्हळें जेवणा म्हजे सोडी तूं सायबीणीचे चोय जेवण हांव चोयता होय होय हांवें कितें केलें तुवें कितें केलें 5 किलो सुरय तांदूळ शीत केलें होय बरें अर्दी पीठ घायलें
आनी पुला म्हूण समजायचं पोटा डिफरन्स कित पोटा आनी कोण ना मागीर? मीठ दिल्यार मागीर मारल्यार पुरो तो मागीर जालो पुलाव अरे म्हारगाय पोटा आतां सांग म्हाका. तुका सांगना ही म्हारगाय पळय वाडल्या न्हू तेजे मरे लोकां बाड्या काजार देखून जावपाक बरें प्रॉब्लम आनी मुगे एकलो मरे पेरणे फ्रेंड हा. पेरणे तो तेगे बाड्या गेले माया काजार हाडलोले हय. होय आनी तेणे बाड्यान मरे जानरा म्हयन्या रेस्परा गाडी बूक केल्ली आदी बूक करची पडटा. होय आतां तेगे माया म्हयने येयलो आनी हाले रेस्पेर म्हळ्यार ताणें आदले दिसा मरे रेस्परा गाडी ड्रायव्हरा फोन केलो आनी तेका विचारलें बाबा चोय हालीं मगे काजार टायमार यो लेट कोन्न नाका म्हूण रेस्परा गाडये ड्रायव्हर कितें सांगलो जाणटो बाबा तुवें जानरा बूक केलो न्हू रे 3,000 सांगलो तुका मागीर? ते हेजे जावपा ना म्हूण ह्या ते सगळे टोटल 6,000 जातो 3,000 6,000 6,000 मागीर मायन म्हणलें मुसा बाबा नवऱ्या मायन सांगले रे नवऱ्याकू बाबा आमगे घरा कोसा इगोर 2 किलोमिटर आहा म्हळ्यार 2 किलोमिटर वचपाक ते रेस्परा गाडये ड्रायव्हरा वड्ड्याचे 6,000 कितें हजार तूं मागीर मागीर नवऱ्या येयलो ना नवऱ्यान काल्यान रेस्परा गाडी भरून ना त्या ड्रायव्हरा सांगलें तुगे गाडी नाक म्हूण रस्त्यार गेल तितू 508 मला आनी आंबुलन्सान रेस्पेरा गेली बरें बरें तुका सांग ना हांव हे म्हारगायचे मरे मरण आनी कितू मारप पडटा काय करूं सोड मन म्हणजे देखून मारप पडटा मरे होय आमगे शेजऱ्या बाड तो कायतान कितें डिबिटी कितें जालें आनी सामको मेल खंय बाडो मागीर मेल म्हणटरी 3 दीस देखून मरण जायना रे म्हाका दिसली कोण तेंगे भायर सा येवपा आहा पूण तेंगा बाड्या काशां बाशां वाडून पयशे नाय रे मरण कितें 70 50,000 हूंय मरण पडटा आनी त्या काशां वाडून तेका बाड्याक पयशे नाय मागीर तेणें कितें आपणाक काशी घालून पडलो तुका सांग ना जाको मरण देखून येता भर हे मारप पडटा एक सुमराचें मरण मरे 70-80 लाखां पडटा मागीर मरण काजार जाल्या भाशेन आनी मरण मारप पडटा म्हण न्हू आमगे शेजऱ्या दोग जाण जाल्ले आहाय 90 वर्सांचे मरण मारप पडटा म्हण केशेंय मन नाय केशेंय मन नाय तुका कितें सांगता हे म्हारगायेचे येसय हांव काल मरे 500 रुपये घेवन भायर सरलो आतां हे 500 रुपयांक वालोर आहा कितें या ते 500 रुपयाचे हापटून देखून मरे शेमऱ्यान गेले तेणें आटो वालोर आसतो कितको न्हू हे 500 रुपया कालर चलतोय मोदीन केलो तो हावजे पानाचो हावजे पाना कानान कुच कुच ग्रीन कालर न्हू आनी दुसरें कितें पयशे दिले म्हणटलो न्हू पाड पडलो मरे ओरिजिनल काय डुप्लिकेट काय होय अरे ते आतां आमकां कितून पडटले ते कोणा कडेन दिले न्हू पसराचे ते काटाय मरे मशीनां घाताय आतां आमकां मशीन खंय तें आमगे शिंवपा मशीन आहा तें सारकी चालू ना तुका सांगता होय हें सिंपल होय. ओरिजिनल और डुप्लिकेट तें चॅक करपाक कितको सिंपल कितको नोटाचे कोण आहा ओ गांधी गांधी होय. गांधी आतां हे ओरिजिनल और डुप्लिकेट होय, होय. चॅक करपाक सिंपल होय, होय. एसको मोड ओके फोल्ड कर. एक पाट मोडपाचें आनी एक फोल्ड कर आनी एक पाट मोडपाचें आनी एक फोल्ड कर आनी एक पाट मोडपाचें पत्राचे दोन होय काडाय होय उगड होय आनी चोय होय कितें जालें गांधीचे ओकलो फुटलो ना ओरिजिनल आं